अंदू जाहीर झालेल्या राज्य पुरस्कारा खातीर हजारा भितर एकय बायल मनीस पुरस्काराक योग्य नासली। साहित्य, नाट्यलेखन, अभिनय, नाटक, सिनेमा निर्मणी, समाजीक वावर अशा सगळ्या मळांचेर देख दिणो वावर करपी ज्योती कुंकळकार, आवडा विहगश आणि सुचिता नार्वेकार ह्या स्वयंसिद्धांनी कला आणि संस्कृती मंत्र्याक उजरावन काढला। अंदूचे संस्कृतीक राज्य पुरस्कार वादात सापडल्यात। बायलांची लखतूबाय सांगपी सरकार प्रत्यक्षात जेन्ना स्वताक सिद्ध करपी बायलांक पुरस्कार भेटोवपाचो वेळ येता तेन्ना दिश्टीहीन जाता। सरकाराक पुरस्काराक योग्य बायल मनीस गोंयांत मेळना। हे बायलविरोधी सरकारी वृत्तीचो गोंयच्या स्वयंसिद्धांनी फोग काढला। बायलांक मान दिवपाक कळना त्या संस्कृती मंत्र्याक काडून उडोवचो तांणी मागला। ऐकात। राज्य पुरस्कार जे जाहीर झाले तातूंतले सांस्कृतिक राज्य पुरस्कार आसात ते तातूंत 12 जाणांक बायलांचो आस्पाव ना। तुम्ही जांकां दिला तांचो परत आमी आदर करता कारण ते लायकीचे आशिल्ले म्हणूनच दिला। पूण तरी सुद्धा जर हातूंत भितर 12 जाणां भितर एकूय बायल मनशेचो कित्याक आस्पाव ना असो जेन्ना प्रश्न करता तेन्ना ताची उडवाउडवीची उतरां येतात, सामकी उडवाउडवीची। म्हणजे जी बायलांक अपमान करपी आसा म्हणजे तुका मेन म्हणजे बायलांचो मान ना आसत जाल्यार तुका त्या जाग्याचेर बसपाची लायकी ना अशें आमकां म्हणचें पडटलें। तुवें म्हणल्यार हजारांनी फॉर्म थंय आयले, एक तर तूं फटी उलयलो कारण त्या हजारांनी फॉर्म येवन आशिल्ले हें आमकांय खबर आसा। आयले जाल्यार जाहीर कर, सांग तूं की हजारांनी फॉर्म आयले आनी तांची नांवां खंयची उघडपणान सांग, ती तुजे कडेन सांगपाक जावची ना हाची आमकां खात्री पूर्णपणान आसा। पूण तूं जेन्ना म्हणटा की हजारांनी थंय फॉर्म आयले त्या हजारां भितर म्हणजे तुज्या भाशे प्रमाणे त्या हजारां भितर एकूय बायल मनीस नाशिल्ली काय तुका दिवपाचें नाशिल्लें? अरे बाबा तूं कलाकार किंवा ज्या क्षेत्रांत ज्या पदाचेर तूं आसा त्या पदाचेर तुका जेन्ना बायलांक किंमत दिवपाक कळना तेन्ना हांव सीएमा कडेन मागता की अशा मनशाक देंवोचें। साहित्यीक, अभिनेत्री, निर्माती ज्योती कुंकळकारान सरकाराक धापलेली मूठ उक्ती करपाक लायल्या। सरकारा कडेन येयल्ल्या अर्जांची वळेरी जाहीर करात अशें तिणें थेट मुख्यमंत्र्या कडेन मागलां। भरपूर आमकां आदर आसा, प्रेम आसा, अभिमानी आसा, तांकां हांव विनवणी करता की सर हातूंत कितले अर्ज जायिल्ले एक 100 अर्ज आयले जाल्यार हांव म्हणटा 8 मॅक्सिमम 10 हाचे वर बायलां येवंक शकना। जाल्यार बायलांकय आपल्याक खबर आसा थंय जेन्ना एंट्री जाता ते सगळे कडेन आसपाक जाय। तर त्यो ज्यो अर्ज आयल्यात त्यो ताणें जाहीर करच्यो म्हणजे केपेबल आसा काय ना ते बायलांकय कळूनी बायलां मागीर केपेबल आसा काय ना तुमचो केपेबल आसा तुमचो कायदे कारण आमचे कडेन इतिहासय आसा की बायलां उपोशणाक बसून मंत्र्याक देंवोवपाचो आमचे कडेन इतिहासय आसा। हे जे वेळाचेर हांवें एवॉर्डीक लिस्ट पळयलें तेन्ना म्हाका खूब दूख जालें कारण गोंयांत कितल्योच बायलो खूब अडचणी पार करून फुडें आयल्यात। कला आनी कल्चर आनी आर्ट डिपार्टमेंटान तांणी वावर केला, वावर करीत आसा आनी तांकां फुडाकार मेळपाक एनकरेजमेंट करपाक एक सरकाराची जबाबदारी आसता। आनी जे भाशेन आमचो मंत्री उलयला, आर्ट एंड कल्चर मंत्री उलयला ती डिरोगेटरी बायलां फुडें येवच्यो काय ना आमकां एक प्रश्न पडला आतां। गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो आणि संगीता ओली।